हालेलुया. पुनर्जीवन जालो जेजूची शांती तुमचे सोवे आसूं. जुदेव मुखेल्यांक सोजमोन आसले कशे भाशेन तांचे मदें एकलो व्हड मनीस आपलो भावार्थ सोडून दुसऱ्या रस्त्यार चोरपाक तयार जालो. पावलूचे उतरां आयकून ते अजापान सांपडले. जुदेव मानताले की यावे म्हळ्यार देव इतलो पवित्र तर कोणूय ताका पळोवंक फावनासले सोडून ते कोणाक यावेनूच विचून काडले. तांचे मुखार आसलो पावलू जो पोरगोट करतालो की ताणें आनी हेरांनी न्हय फकत देवाक पळयले पूण देव मनशा रुपान संवसारांत आयलो आनी मनशांनी ताका जिवेशी मारलो. पावलूक खबर आसले की ताचे पुरगोटणी मानूंक सोंपें न्हय आनी ताका खूब त्याग आनी कोश्ट काडूंक पडटले, पूण ताणें फाटीं सरूंक ना. ताणें आपली जबाबदारी बरे भाशेन केले आनी जायत्यांक स्वताची वाटेर हाडूंक पावलो. पावलून आपलो वेळ इबाड करूंक ना. ताचो लक्ष जेजूचेर आसलो आनी तो सगळो वेळ जेजूक पोरगोट करूंक सोदतालो. आमी आमचो वेळ कशें सारता? आमी आमचेच पासत जिवंक सोदता वो आमी देवाचें काम करूंक तयार आसा? मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता पापाची कुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, कुशाल राव.